नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दीप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मोपा विमानतळा खातीर हजारांनी रोजगार मेळटलो. मोपाचे उक्तावण रोखडेच जातले म्हूण प्रधानमंत्री मोदी उलयला. 8 वर्सांत केंद्रान गोंयाक इन्फ्रा उदरगतीक हजारांनी कोटी दिल्यात. ते वरवीं गोंयान मोठ्या प्रमाणात रोजगार तयार जातलो. स्वयंपूर्ण गोंयची ताणी तोखणाय केली. 2047 विकसीत नव भारत उबो करूंक सक्रिय जावपाचो युवा कर्मचाऱ्यांक उलो. मुझे बताया गया कि आने वाले कुछ महीनों में गोवा पुलिस समेत अन्य डिपार्टमेंट्स में भी भर्तियां होने वाली हैं। साथियों, बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने गोवा के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से मोपा में बने नए हवाई अड्डे का लोकार्पण भी जल्द ही होने जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े कार्यों में गोवा के हजारों लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह आज जो गोवा में कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनसे भी गोवा के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। स्वयंपूर्ण गोवा का विजन गोवा में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ ही राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बना रहा है। गोवा टूरिज्म मास्टर प्लान एंड पॉलिसी के जरिए राज्य सरकार ने गोवा के विकास का नया खाका भी तैयार कर लिया है। गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों को भी आर्थिक मजबूती देने और पारंपरिक खेती में रोजगार बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। धान, फूड प्रोसेसिंग, नारियल, जूट और मसालों का उत्पादन करने वाले किसानों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जा रहा है। न खाऊंगा न खाने दूंगा. कोणीय जॉब दिता म्हूण लाज मागता जाल्यार भितर पडटलो. मुख्यमंत्री राजभवनाचेर रोजगार मेळाव्यान उलयलो. सरकारान 1250 रिक्रुटांक जॉब लेटरां वाटली. पुलीस, फायर सर्व्हिस, शेतकी, न्हय येरादारी आणि प्लानिंग स्टॅटिस्टिक्स खात्यांतल्यो नोकऱ्यो. जानेर 2023 सावन खंय सरकारी जॉब स्टाफ सिलेक्शन कमिशना वरवीं. आज आम्ही गोंय सरकारच्या वतीन जवळपास गोवा पोलीस डिपार्टमेंटाचे 900 डायरेक्टर ऑफ फायर अँड इमर्जन्सी 189, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर 59, डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स अँड एव्हल्युशन 54, रिव्हर अँड नॅव्हिगेशन 11 अशी विविध खात्यांची मिळून 1250 आम्ही नियुक्ती पत्रां दिवपाची आसा. आमचे सरकार हे ट्रान्सपरंट आणि लोकाभिमुख सरकार आसा. म्हणजे अपप्रचार करपाचो आणि काही लोक गैरफायदो घेवपाचो प्रयत्न करतात. हांव तुमकां नोकरी लायता, म्हाका पयशे दी अशें जे नाहक बदनाम लाचार लोक जे भोंवतात तांकां अरेस्ट करपाची गरज आसा. आणि माझे तर स्पष्ट मत आसा, गोंयांतल्या कोणाय कडेन कोण जर अशा पद्दतीन आयलो जाल्यार ताची कंप्लेन डायरेक्टली पुलीस डिपार्टमेंटान दिवची, डायरेक्टली मंत्री किंवा आमदारा कडेन दिवची. आमचे सरकार खंयचेच बाबतीत म्हणजे मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा या स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाची सुरवात केल्या. येता त्या जानेवारी पासून सगळे पोस्ट हे स्टाफ सिलेक्शनाच्यान भरले वयतले. वर्सांतल्यान एकूच फावटी परीक्षा दिवपाची. मागीर तो पोस्ट खंयचोय आसूनी ट्रान्सपरंट पद्दतीन खंयच्याच इन्फ्लुएन्साच्या पद्दतीन ताका जो एलिजिबल आसा, जो केपेबल आसा ताका नोकरी मेळची हे सरकाराचें धोरण आसा. आणि ताकाच लागून स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यान आमच्या सरकारात ती भरती प्रक्रिया जी आसा ही येता त्या जानेवारींतल्यान सुरवात जातली. आणि हालीच श्रम आयुक्ताच्या खात्यान ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी मैदानाचेर घेतिल्ल्या रोजगार मेळाव्याक 5,000 भुरग्यांक प्रायव्हेट कंपन्यांनी नोकऱ्यांचे टार्गेट आशिल्ले. मुख्यमंत्री सध्या दिता ते आंकडे अशे. लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट खात्याच्या वतीन आम्ही जवळपास
4000 जॉबा खातीर जो जॉब फेअर लायिल्लो एप्रॉक्सिमेटली 1000 जाणांक डायरेक्ट लेटरां दिली 1000 जाणांचो परत सेकंड इंटरव्यू घेवप थर्ड इंटरव्यू घेवप हो प्रोसेस सुरू जाला आनी उरलेल्या 2000 जाणांक 2000 जॉब्स अजूनय बी अवेलेबल आसा ताच्या खातीर आमी वेगवेगळे प्रोसेस तांच्यांनी सुरवात केल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. मोपा विमानतळाचे उक्तावण 11 डिसेंबराक जाल्यार सुद्दां विमान येरादारी सुरू जावंक आनीक कांय आठवडे वतले. पयली फ्लायट नव्या वर्साकूच देंवपाची. GMRन रनवे आनी ATC सेटअप केला, मात पॅसेंजरांक लागपी एअरलायन्स कावंटर, सिक्युरिटी सिस्टम, स्टॉल्स आनी विमानतळाक सोबा हाडपी गजाली जाग्यार पडच्यो आसात. खासा रिपोर्ट. GMRचो मोपा विमानतळाचो रनवे आनी ATC म्हणल्यार एअर ट्रॅफिक कंट्रोल पुरायपणान तयार आसा. 11 डिसेंबराक प्रधानमंत्र्याच्या हातान विमानतळाचे उक्तावण जाल्यार पासून पयली फ्लायट नव्या वर्साकूच देंवतली म्हणटा ताका कारणां आसात ती अशी. एअरपोर्टाचेर रनवे एअर ट्रॅफिक कंट्रोल रूम तयार, पॅसेंजराक एअरलायन्स कावंटर, लगेज स्कॅनर अश्यो गजाली म्हत्वाच्यो. एअरपोर्टाक सोबा हाडपी स्टॉल्स, कॉफी सेंटर अश्यो गजाली म्हत्वाच्यो. विमानतळा भितर सेक्युरिटी सेटअप, फायर सेफ्टीचे टेस्टिंग उरला. रिस्क असेसमेंट आनी मिटिगेशन ऑडिट जावपाचें आसा. इंटरनॅशनल फ्लायटी खातीर इमिग्रेशनाचो सगळो सेटअप जाय. पेंडींग मुखेल काम ऑपरेशनांची तयारी आनी एअरफील्ड हँडओव्हर. कमर्शियल सुवाती, पार्किंग सुवाती सावन स्टाफाचे प्रशिक्षण उरला. खंयची अलायन्स विमानतळाच्या उक्तावणा उपरांतूच तिकेटी विकता. एअरलायन्साचे रूट टायमींग थारावपाचें काम अजून सुरू जाल्लें ना. हातूंतल्यो चडश्यो गजाली विमानतळाचें उक्तावण जाल्या उपरांतूच सुरू जातात. त्या खातीर खंयच्याय विमानतळाच्या उक्तावणा उपरांत रोखडीच विमान येरादारीक सुरवात जायना. 2 सप्तकां फाटीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन बंगळुरू विमानतळाच्या टर्मिनल 2चे उक्तावण केल्लें. त्या टर्मिनलाचेर ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घाल्या उपरांत नव्या वर्साक येरादारी सुरू जावपाची. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इफ्फीचे व्हेन्यूचेर मिडियाक पिट्टात. NFDCच्या स्टाफाची दादागिरी चल्ल्या म्हूण मिडियान NFDCचेर तुटून पडले. NFDC म्हणटा मिडियाक रेड कार्पेटाचेर एंट्री ना. रेड कार्पेटाचेर सरकारी स्टाफ आनी सिक्युरिटीज फोटो काडटात. IMBचे स्टाफ कान्स फेस्टिवलाच्यो देखी दिता ते आयकून मिडियाचे आनीक सणकले. रेड कारपेट पे जाने नहीं मिलता. जो ESG प्रोवाइड करते हैं, ये जो पूरा बिल्डिंग या फिर आइनॉक्स ESG प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे जाने को नहीं मिलता. Is this a big scam going on over here? Just a minute. I'll answer your. बोलते हैं कि डिप्टी की ऑर्डर है ये. डिप्टी एक सेकंड. आज का मैं एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ. सर कबीर खान आए थे, वो बाइट देना चाहते थे, लेकिन आपकी जो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर है वहाँ पे वो उनको रोकती है. नो मीडिया, नो बाइट, ओनली टू द स्पेशल बाइट टू दैट समवन वाज देयर ऑन रेड कार्पेट. अगर एक किसी को राइट दिए गए सर, तो हमें क्यों ये नहीं, मीडिया के इंटरेक्शन के लिए दिस इज द प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम विच वी हैव प्लान्ड, एंड इफ एनी मीडिया इंटरेक्शन इज प्लान्ड दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू यू आल्सो. देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन विद द लोकल मीडिया और द इंटरनेशनल मीडिया और द नेशनल मीडिया. फैसिलिटी मांग ही नहीं रहे. हम लोग जब अपना पैसा और टाइम डाल के आ रहे हैं तो हमें रोका ना जाए काम करने से. अदर डे वन गर्ल वाज सेइंग कि आप किस तरह कर सकती. दैट पर्सन विल नॉट listen गिव your द बाइट. question, ma'am. We will try to accommodate as much as possible. I mean, I was there on the Drishyam red carpet, Yes. and I think the Starcast stayed for quite some time there and Your interacted with the officer media. only clicking the picture, sir, and they were just cogging therein. अरे भाई, आपसे इंटरेक्शन हुआ या Sir, नहीं हुआ? your staff only was clicking the We picture. can't be allowing people on the red carpet to walk along Sir, with the your stars. staff That is only not were possible. clicking. Police were clicking the pictures. That is not possible. We were. You check the recording, sir. Police and the staff. Madam, we'll just move on to the next question. We'll I sort. don't mind We'll to sort. move on, Please but move on topic to the will be next remain the issue. same. MD NFDC has said we'll See, sort you made that everybody's person problem. stop. You made him stop. You made me stop. But topic remain the same. तो जैसे आपका कोई भी गेस्ट आने दो, रेड कार्पेट का कोई इशू नहीं है, जो आपके हिसाब से करने दो, लेकिन मिनिमम बहुत टाइम से, जैसे कि वहाँ आपको सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ यहाँ गेस्ट आए हैं तो आप बंद करो. तब तक जो आपके लोग पीछे थे ना, जो कई जिन्होंने कहा कि मैं 40 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गया हूँ, उनसे पूछिए कि वहाँ के रेड कार्पेट किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है और कितने लोग जा पाते हैं रेड कार्पेट पे. देखिए सर, रेड कार्पेट तो कैन में आप भी होते हैं, हम भी होते हैं. कैन फिल्म फेस्टिवल का रेंज देखिए कि 50,000 डेलीगेट होते हैं, 5,000 मीडिया होता है. यहाँ तो 600 नहीं संभाला जा रहा है, 5,000 मीडिया होता है. कैन फिल्म फेस्टिवल की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में अभी आज तक मीडिया ने कोई कंप्लेन नहीं किया है वहाँ. और मीडिया को कौन संभालता है? 5 लोगों की प्रेस टीम संभालती है. ओनली 5 पीपल आर हैंडलिंग 5,000 मीडिया इन कैन फिल्म फेस्टिवल. I think I have a session there, so I will have to.
गोयच्या सायबाची नोवेना पोन्ने गोंया सुरू. गोंय आनी भायल्या भाविकांची सकाळ सावन गर्दी. फाटली 2 वर्सां कोविडाक लागून चडशे भावीक नोवेनांक पावले ना. सकाळी 6 वरांचेर पयले मीस सुरू जाता ते सांजे 6 वरांचेर दिसाचे निमाणे मीस. मिसाक कोंकणी, इंग्लीश, हिंदी, पोर्तुगीज, मराठी, मल्याळी आनी तामिळान. 3 डिसेंबराक फेस्त. नोवेना 2 डिसेंबराक सोंपता. आमची जोण एकल्याच्यो गरजो देवा मुखार आमी हाडुया. त्याच भाग्योन फ्रांसीस शावेराची मजतीन आमच्या घोराब्यांचेर, आमच्या भुरग्यां बाळांचेर, आमच्या तरणाट्यांचेर, आमची जायतीं पयस आसात भायल्या गांवांनी घोडी काम करतात तांचेरूय आशिर्वाद मागुया. करीत भाशेन पिडींत बोडलिकेंत आसात तांचेय पासत आमी मागुया. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी तर हांगासर आजारांनी एकठांय जाल्या जाल्यार बागयोन फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक. कित्याक बागयोन फ्रांसीस शावेर हांगासर जावन आसा एकचाराची खुणा. कित्याक तो देवाच्या एकचारान जियेलो आनी एकचाराची खुणा कशी, मिला कशी, ताका आमी आज लेगून आमचे मदें आमी म्हणटा बागयोन फ्रांसीस शावेराची कूड आमचे मदें आजून आसा. कित्याक देवाच्या एकचारान तो जियेलो आनी एकचाराची खुणा कशी देवान ताका आमचे मदें दवरला. होच बागयोन फ्रांसीस शावेर आमचो एकवट घडटा. देखून आमी गोंयचीच न्हय, गोंया भायली लेगून हांगासर एकठांय जाल्या. क्रिस्तांवूच न्हय, हेर धर्माची लेगून हांगासर येतात. कित्याक बागयोन फ्रांसीस शावेर आमचो एकवट घडटा. जाल्यार बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमी देवाताय आमचो एकवट जोडूंक जाय. जे भाशेन बागयोन फ्रांसीस शावेरान एकवटान जियेलो, एकचारान जियेलो, देवाताय एकचारान जियेलो, जाल्यार आमी ताच्या पावलांनी चलून जेजूस वरशी पावूंक जाय. दिल्ली सावन सुटयेक आयिल्ल्या टुरिस्ट बायलेची ड्रग्स ओव्हरडोसान हालत गंभीर. कानोळे एका 5 स्टार हॉटेलान सारा खान आनी डॉक्टर अभिषेक सिंग हांणी रूम घेतिल्लो. पार्टे वेळार तांणी ड्रग्स घेतले आसुये म्हूण दुबाव. कलंगूटचे पुलीस फॉरेन्सिक टिमीक घेवन चवकशी करतात. तांणी हॉटेलांतल्या रुमांतूय ड्रग्स घेतला आसुये म्हूण दुबाव. आमी आसा सध्या कांदोलीम हांगासर आनी तशेंच एक 19 तारखेर सारा खान आनी तेचो फ्रेंड डॉक्टर अभिषेक सिंग ही गोंयान हॉलिडेजाक येयल्ली आनी तशेंच तेंच्यांनी एक 5 स्टार हॉटेलान रूम घेतलेलो आनी तशेंच ती रातची एक अंजुना एका क्लबान पार्टेक गेल्ली. तेंच्यांनी ड्रग्स केले आनी जे सारा खान आसा ते ड्रग्स करून ताका ओव्हरडोस जालो आनी तेचो सध्या जीव क्रिटिकल कंडिशनान आसा. आनी सध्या आयज कलंगूट पुलीस स्टाफ आनी तशेंच PI दत्तगुरू सावंत हे हांगासर तेच्या हॉटेलान इन्व्हेस्टिगेशनाक येयल्ले आसा. In suspected drugs overdose case, Kalangut police has registered FIR against accused Dr. Abhishek Singh and Sara Khan under NDPS Act for consumption of drugs. According to Kalangut police, both the accused had come to Goa as tourists on 19th November and had gone for a party in a club at Bagator. There only they purchased drugs from some unknown accused and consumed the drugs during the party. According to Kalangut police, when they returned to their hotel after party, health of Sara Khan deteriorated, but Dr. Abhishek initially ignored her health condition, which is why he has been again booked for endangering life of accused Sara Khan. घेऊया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
6 डिसेंबर मेरेन थकबाकी दिली ना जाल्यार ऊसकारांची बेमुजत संपाची शिटकावणी. प्रशासका कडेन तांच्या मागण्यांचेर चर्चा करूंक ऊसकार कारखान्यान गेल्ले, मात प्रशासक आयलोच ना. प्रशासकाक ऊसकारांचे पडिल्लेच ना. ऊसकारांनी मागण्यांचे निवेदन दिल्ले, ताचेरूय निर्णय जायना. ऊसकारांनी बसका घेवन बेमुजत संपार वचपाचें थारायलां. जे फार्मर्स आसा शुगरकेन फॅक्टरीचे तेंच्यांनी 14 तारखेक एडमिनिस्ट्रेटराक एक लेटर केल्लें की जेंकां ते क्रॉप प्रायस मेळपाचो आशिल्लो 80% आनी उरिल्लो 20% तो तांकां मेळोंक ना. ताका लागून तेंच्यांनी 24 तारखेक आयज मिटींग घेवन एडमिनिस्ट्रेटर आयज मिटिंगेक येतलो आनी तेंचे कितें आहा ते प्रश्न सुटावे करतलो म्हणून तेंची डिस्कशन आशिल्लें, पण एडमिनिस्ट्रेटर येवंक ना. आज आमी मिटींग आपयल्ली आनी त्या प्रमाणे आमी सगळे जमले हांगा आनी त्या प्रमाणे आमी प्रशासक सांगलें पयलीं लेटर दिल्लें आनी तेजें उतर आमकां दिवना. तरी पूण आयज मिटिंगेक आमी ताका टायमींग दिलो 1 वर पासून तूं हांगा पाव म्हणून. तेणीन कांयच आमकां रिस्पॉन्स दिवना. परत आनी एक टायम दिलो ताका आनी परत 1 वरात तुका दिता तूं यो म्हणून, पूण तो रिस्पॉन्सूच दिना आमकां. आनी आमचे जे कितें मागणी आसले तेणें आमकां कांयच उत्तरूय दिवना आनी कांय ना. म्हणटकूच तो आमी येतले वाट पळयत आसात, तो येवकूच ना. म्हणजे शेतकऱ्याचे ते कांयच पडोन वचून अशें जाल्लें आसा. मॅसेज घातल्यार तो मॅसेज पळयनाका अशें आमकां ऑफिसार भितरल्यान आयकूं येयलां. म्हणून आज आमी निर्णय कितें घेतला, आतां आमी खंयच्या हितून आमी 6 तारखेक हांगासर येवन बसतले आमी आनी सगळे मोठ्या संख्येन आमी शेतकरी येवन बसतले. आयज थोडे येयल्या पूण आमी मोठ्या संख्येन शेतकरी आमी येवन बसतले. आमचो तेज्या पयलीं तुमी निर्णय आमचो कितें ठरया. उसाचे पयशे जे कोणा उरल्या आमचे ते सगळे तेज्या पयलीं सगळ्यांनी क्लियर जावपाक जाय, कोणाचें उरोंक जायना. हे आमचे ठोस निर्णय सगळ्यांचो जाल्लेलो आसा. आंदोलनाच्या रुपरेशार आमकां जो पर्यंत लेखी मेळना तो मेरेन आमी हांगसरले हलपाचें ना. बरोबर काय ना? किती रिटर्न आमकां जी मागणी आमी जे दिल्ले आहा तांकां आमचो पेमेंट जो उरला 20% 80% कोणा मेळना तो. दुसरे डायबिटेड म्हणजे भाजी बिजी लायले त्या क्रॉपाक तांकां सगळ्यांक पयशे क्लियर जावपाक जाय आमचे हेज्या 6 तारखे पयलीं. नाजाल्यार तेंच्यानी आमकां केन्ना दितले ते आमकां लेखी मेळूंक जाय. धारबनोड्या शुगरकेन फॅक्टरी कडल्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फोंड्या बीजेपीन रवीची पाळामुळां हालता. फोंडेचो नगराध्यक्ष रितेश रवी नायका आड डीएमएन अविश्वास थारावाची नोटीस. 15 नगरसेवकांतल्या 8 जाणांनी अविश्वास थारावाचेर सय करून बेरेस्तारा डीएमए कडेन दिला. रवी नायकाचो पूत नगराध्यक्ष उरता काय पडटा ते 8 दिसां भितर स्पश्ट जातले. म्युनिसिपल कावन्सील चेअरपर्सन जे रितेश रवी नायक यांच्या विरुद्ध 15 जे कावन्सील आहा तितूंतल्या 8 जाणांनी नो कॉन्फिडन्स मोशन फायल केल्लें आसा आनी हेंच्यांनी जी मोशन फायल केला हे डीएमए पणजे हांगासर फायल केला आनी 8 दिसां भितर हेजो रिजल्ट जे नो कॉन्फिडन्स पास जाता काय ना हें रोखडेंच कळटलें. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मडगांवां रावणफोंडांत चोरांनी एटीएमूच उखल्ले. मिलिटरी कॅम्पसा कडेन ही चोरी जाल्ल्यान सुरक्षेचेर प्रश्न. ICICIचे एटीएमांतले 7 लाख घेवन फुज्जो. रिकामे एटीएम सांज जुजे दियारियाल पुला कडेन वडयल्ले मेळ्ळे. एटीएम शिफ्ट करूंक वापरिल्ली गाडी पुलिसांनी ट्रेस केल्या. तपास चल्ला. क्रायम ब्रांचीची चिमला फेक कॉल सेंटराचेर धाड. अहमदाबाद नागालँडांतल्या 6 जाणांक क्रायम ब्रांचीन उखल्ल्यात. अमेरिकेच्या नागरिकांक रीण दिता म्हूण खंय तोपी घाल्या म्हूण केस. लॅपटॉप, मोबायल आनी हेर सामान धरून क्रायम ब्रांचीन 10 लाखांची मालमत्ता जप्त केल्या. बेतूल पंचायतीन फाटली कितलीशींच वर्सां लायट, उदक, नितळसाण, रस्त्या सारकेले इश्यू सुटना म्हूण थळाव्यांच्यो कागाळी. सगळ्या खात्यांक खंय सांगून जाले मात कांयच फरक पडना. निमाणे आमदार एल्टनाचे खाती तुमच्या दारी. दरेक खात्याच्या मनशाक घेवन आमदार पंचायतीन पावलो. 2-3 म्हयन्या भितर खंय इश्यू सुट्टले. आमचे वेरियस इश्यू आसलेले लॉंग बॅक जे लॅकिंग आसलेले आनी जायते असे प्रश्न आसलेले सुटावे जावनासले. बट दे सेड दे वील डू इट एज फास्ट एज. पण आनी कितें लोकांले म्हणजे हेचे भितर आसलेले जाल्यार तेंच्यांनी हांगा ग्रिविडन्स तेंगे सांगल्या. सो दे वील डू इट एंड आय होपफुली अलॉंग विथ माय MLA सॅल्टन ही वील. ताणें आमकां जायतो हें केला. येयल्ले पावटी ताणें आमचे सगळे प्रश्न सुटावे केले आनी हो एक प्रश्न तो सुटावो करतलो विथ हीज गायडलायन्स. आमी मुखार व्हरपाक आमकां तो खूब सहकारान आदार दिता. आज बेतूल नाकेरी पंचायत आज हम विजिट केले विथ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स फ्रॉम वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स आनी बाकीचे सेक्रेटरी आसलो आमचो पंचायत अलॉंग विथ द सरपंच, पंच मेंबर्स आनी गांवचे लोक आशिल्ले. सो जायते इश्यू जाल्ले गांव वीच डिपार्टमेंटाक काम पयलीं नोंदरेर हाडले बट ते जायनासले. सो आज अशें चिंतलें की आमी लोकांक घेवन सगळे डिपार्टमेंटा मनशांक घेवन आज हिंगा लोकांक प्रस्न मांडपाक आनी म्हाका दिसता वी आर क्वायट सक्सेसफूल
की तिसू जाय ते डिपार्टमेंटा मुखार हाडपाक आनी आमकां सांगलें ते सरपंचान सांगलें ते भशेन की आमी एप्रोच ते सगळे डिपार्टमेंटा मुखार नोंदणी हाडले आनी म्हाका दिसता वन बाय वन विदीन नेक्स्ट few months we will try to sort out like water, electricity, sanitation, लोकांक टॉयलेट नाही, उदका मोठी इशू आहा, लायटीचो इशू आहा, रोड्साचो इशू आहा. सो हे इशूज बेजीक इशूज जे लोकांक डे टू डे इशूज जे कितें लागताय हे इशूआंचेर आमी आज मिटींग घेतली आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली वी वील ट्राय टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल. हितून की गांवचोय लोक खुशाल जातलो आनी आमच्या पंचायतींतलें बर्डन मातशें जातलें कित्याक एवरी टायम कितें लोक येता पंचायती सांगता आनी पंचायत मागीर डिपार्टमेंट सांगता जायना. सो फर्स्ट हँड घेवपाक आमी डिपार्टमेंटा हाडले. सो डेफिनेटली वी वील ऑल वर्क टुगेदर. बहुजन समाजाचे सगळे इश्यू जाग्यार घालपाचे उतर दिल्ले म्हूण दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेक तेंको दिल्लो. मात बहुजन समाजाचे प्रश्न सोडोवंक तो फेल म्हूण रिपाई पक्षाचो आरोप. आमदार खंय तांचे कडेन दुर्लक्ष करता. रिपब्लिकन पार्टीन आमदाराक दिल्लो तेंको फाटीं घेतलो. आमचो जो समाज आसा ओबीसी एससी एसटी ह्या बहुजन समाजाकडे आम्ही खूपशे विषय सराकडे मांडले आम्ही चंद्रकांत शेटे सराकडे आणि ते विषय आम्ही पूर्णत्वाकडे व्हरपाक त्याच्याकडे पाठपुरावो केलो. पण सरान आमकां क्लियरली आमचो जे आम्ही सपोर्ट केला आमकां अशें दिसलें की आमकां कसलोच सपोर्ट मेळना. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खंय प्रोग्राम करता जाल्यार आमकां प्रोग्रामाचें कसलें आमंत्रण ना कसलें हें करता. सो वी थॉट तो आमकां घेवन बिचोलीच्या उदर खातीर काम करतलो. बट नथींग हॅज हॅपन्ड एज सच आणि आमी रियली डिसअपॉइंटेड आसा. आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी जशी आमी सपोर्ट दिलो तसो आयज आमी चंद्रकांत शेटे सराचो आमी सपोर्ट काढून घेता. मोपा विमानतळाच्या नांवाचेर रिपब्लिकन पार्टीन आपलो स्टँड जाहीर केलो. इतले मजगतीं मोपा विमानतळाक भाऊचेंच नांव दिवचें म्हण भाऊसाहेब बांदोडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण समितीन दिवचले एका दिसाचें धरणे धरलें. जर सरकार नेत्याचें नांव दिवपाक सोदता तर आमची अशी मागणी आहा पार्टीची की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचें नांव दिवपाचें. जरी तरी ते सरकाराक तशें दिसलें की तेचें नांव दिवपाचें ना तर आमच्या गोंयान पयलो सगळ्यान पयलो मंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हेचे नाव दिवपाक जाय. जर तरी सुद्धा जर सरकाराक ते ना शक्य जाले तर आमची पार्टीच्या वतीन मागणी आसा की जोरदार मागणी आसा की अशी आहा की मागणी आयज ते मोपाचे लोकांक आयज इतले त्रास जाल्ले आहा की ते लोकांच्या खातीर आमी म्हणटा पार्टीच्या वतीन मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे नाव दिवचे. इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाता तेका एक प्रसिद्ध मनशाचे आणि गोंया खातीर एक योग्य काम केलेल्या मनशाचें नाव दिवचें व्यक्तीचें नाव दिवचें अशें आमकां दिसता. कारण भाऊसाहेब बांदोडकरा पेक्षा गोंया खातीर कोणी कितें करूंक ना अशें ना. सगळ्यांनीच मातसो असो हातभार लायला पूण प्रमुख काम म्हणटा तें भाऊसाहेब बांदोडकरान केलां. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.